झालं ना, स्टार्ट करूया. रेडी आहा मरे? रेडी. ओके, स्टार्ट कर. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आयच्या प्रेसान इतलेंच नमूद करपाक आसलें कितें तर मातसो म्हाका लेट जालो म्हणून मातशें हें करता, ब्रिफींग करता. जे सुदीप तामणकारान जें ब्रीफ केलां तेजेर आमी 200% सहमत आहा. 18 तारखेची मिटींग जाल्या नंतर जी कमिटी काडल्या तेच्या नंतर जेणी कितें डॉक्युमेंटेशन केलां तेजेर आमी पूर्णपणे सहमत आहा. पूण माविन गोदिनो जें कितें करूंक सोदता तें चिंतून करचें हें इतलेंच म्हणटा. आनी तामणकारान जें कितें केलां न्हू तेजेर आमी 100% आहा. 24 तारखेर तुम्ही ते फाटी 24 तारखेची बी ते कांय ना. सुदीपान सगळें सांगलेलें आहा. जें कितें आहा तें आमी सद्या आमी मिटर बसोवपाचें ना. आनी सपोज तशेंच जालें तर आमी दिवसा घोशणा केल्या प्रमाणे प्रायवेट गाडयो करून आमी चलोवपाक तयार आहा. अरे पण हायकोर्टाचे मॅटर म्हणटा तो इट इज हायकोर्ट. हायकोर्टाची तर मॅटर जाल्यार सिधादी म्हणपाक येयल्लें कोर्टाची जाल्यार आमचें हें कित्याक जायना. 22,000 फॅमिली आहा तेजेर कांय करूंक जायना. आणि तुमकां परत तेच सांगता मरे हांव की हेच्या आदी स्पीड गव्हर्नराचे 2007 जेन्ना स्पीड गव्हर्नर लागू जाल्ले पळय त्या वेळाचेर भायल्यो गाडयो ज्यो गोंयांत येतात तेच्या बद्दल कांयच मेन्शन केल्लें नासलें. म्हणजे ते अलाव करतले काय ना ते. दिगंबर कामत सरकारान तेन्ना डेप्युटी स्पीकर मोहीन गुदीन आहलो तेन्ना तांकां आमी दाखोवन दिलें की भायल्या गाडया बद्दल कितें. तेन्ना नोटिफिकेशन स्टॉप दवरलेलें. आयजूय भायल्या गाडया बद्दल कांयच बरयल्लें ना. मोटर एवरी मोटर कॅब त्या कायद्या प्रमाणे जर येयले जाल्यार भायल्यो गाडयो सगळ्यो वाल्या गोंयांत ऑपरेट करूंक शकता. पूण ह्यो सगळ्यो पळय मुद्दे मांडल्या पळय न्हू ते तेंच्यांनी उत्तर दिवनी. तो पर्यंत स्टे दवरून हेचेर सगळें इम्प्लिमेंटेशन. स्टे दवरपाक कोर्टान धरची पडटली न्हू. ना तेंचे कडेन आहा. इम्प्लिमेंटेशन कोण करता. Implement तशें कोण पळोवंक गेल्यार मॅटर हे 2015तले. तेंका टायम ना म्हणटा ते. आनी 23rd म्हणल्यार घालूंकूच जाय म्हणटालो ते. कितें म्हणटा 23rd म्हणल्यार डिसिजन हायकोर्टाचें आहा तें घालूंकूच जाय. हायकोर्टाचें खंयच डिसिजन कांयच ना. ना तेणें दाखोवनी न्हू. हायकोर्टाच्या हायकोर्टान हेंच्यांनी इकून दिल्या मरे टॅक्सीवाल्यांक व्हरोन सगळें. हेंच्यांनी इकून दिल्या म्हणून तुमकां सांगलें न्हू. टॅक्सीवाल्याच्या अगेन्स्ट जर कंप्लेनी येताल्यो जाल्यार व्हायट पेपर काडपाक लाय. कितल्यो कंप्लेनी येताल्यो कितले एक्शन ते घेतले. तुमच्या ते म्हणटा तुमचे फेअर आहा ते वाडयताले. टॅक्सी कावंटर ते वाडोवपूच जाय. अरे ते वाडोवंक जाय. ते वाडोवपूच जाय. उपकार करिना. उपकार करिना ते आमचे. उपकार करिना आनी भिकूय घालिना. तो हक्क आमचो मागोवन घेवपाचो फेर. बसीचे आमी मागोवन घेतला. 30 रुपया वाड जाली डिझलाचेर आतां हितून कळ्ळें न्हू. तो आतां कित्याक आमचे पळय कितें आसा. आनी ते दिसा एक स्टेटमेंट केल्लो कितें मोदीचे खाड वाडटा थंय डिझल आनी पेट्रोल वाडटा म्हणून. तो मोदीक सांगपाक शकता खाड बारीक कर पेट्रोल आनी डिझल देंवय म्हणून. आमकां सगळें जाणपणां सांगपाक शकता कित्याक आमी गरीब न्हू. ना पण आणि एक माविन गुदिने सांगतालो की इफ यू पीपल आर नॉट पुटिंग अ मीटर तर तुमचे परमीट विल बी डायरेक्टली कॅन्सल. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तोय पाळिना मरे ट्रायल स्टार्ट करपाची. तो गे भितर आहा. तो भितर आहा. विचार मरे ताका ट्रायलीक वयता तो आजून. तो मिनिस्टर म्हणून कित्याक दबाव हाडटा तर. हांवें हायकोर्टान पेटिशन फायल केला ट्रायल ओके, स्टार्ट. आता तुम्ही दोघंही हिंगा आसा. एक आनी एक विशय म्हणटा पळय तो मोटर व्हेकल्स एक्ट इम्प्लिमेंटेशन बाय एप्रील 2022 जातलेंच म्हणटा. तितून हेवी फायन्स आसा. तुमी त्या व्हेकल एक्टाचे सहमत आसा दोघंही. खंयचे आता न्यू व्हेकल्स एक्ट इम्प्लिमेंटेशन करतले तेजें तुमचें म्हणणें कितें आसा. बिकॉज तुमी गाडये चलयता रस्त्यार आसता गाडी सगळ्यांक 145 एमेंड केलो. तेच्या पयलीं आमकां आतां पळय वॉट्सॅपार ज्यो मेसेजी घातल्या आमकां एकट्याय कोणाक मेसेज येवंक ना. किंवा आमची खंयची एसोसिएशन आसलें तांकांय इंटिमेशन दिवंक ना. एक खंयच्या तरी पेपरार दिलां आसतलें तें बी आमी दिवपूय ना. पूण तरी पूण हांव डावट घेता जाल्यार हें तुमी अशें आतां कित्याक करता. तुमी आमकां पयलीं हितून विश्वासान घेवंक जाय आसलें. एक्रॉस द टेबल बसोवंक जाय आसलें. बाबा अशें हें सांगिनासतना चोरयांनी बॅकडोर तुमी एंट्री कित्याक मारता. ओला उबर हेंच्या गोवा मायल्साची तशीच केली तुवें. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तुका एक सांगता तरी येता. जो मेरेन गोवा मात स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी मिटराचें हेचें तें आनी कांयच उलोवपाचें ना. हे ते गोड बंगाल पळय करता ते आमी खपोवन घेवपाचें ना. तुमकां आपयल्यार पळयता ना. आपयले बश्टेन हें लावपाक बश्टी तिकली लावपाक मागीर कित्याक आपूंक ना तो तर बरो हें आसलो न्हू गोंयकाराचेर तर ताका पडलें. तो सांगता आमकां गोंयकाराचें पडना जाल्यार तेणी कित्याक आपोवन व्हरोंक ना आमकां. आनी कित्याक आपोवंक ना तो क्वेश्चन करा मरे तांकां. हे तुमी आमकां सांगला ताका क्वेश्चन करपाक. अरे ऑफकोर्स तुका एक दोन ना पूण हे तुका सांगता. पूण आयचें ज्वलंत प्रेस घेवपाक कारण तुजोच हें रिपोर्टर. तूंच रिपोर्टर कित्याक तुवें हें उक्ताडाक आमची मातशी शिरांनी मातशें रागात सडसडानी तामणकार सरकवलो आमच्या वांगडा आहा तर आनीक मागीर आनी कितें जाणा. आनी आमी फूल हँड आमी तामणकाराक दिल्लो आहा. जे कितें कायदेशीर बाबी कितें करूंक जाय न्हू आमचे कडेन तोंडान उलयता. कायदेशीर बाबी आमी तामणकाराक दिल्ली आहा तलवार तेज्या हातीन दिल्ली आहा. आनी कितें म्हणून
आता लास्ट डेट दिला नो डेडलाईन दिला परमिट अरे लास्ट डेटीचे उलोच ना करे आम्ही ते घालीत ना रे आम्ही घालीत ना कोण त्या बापाची प्रायव्हेट करून मारतले घरा दवरता आणि सरकारान नोकरी दिवची मागीर नोकरी दिवची अरे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड आसलेले हे अनएम्प्लॉयड करता आणि भुरगे जाते स्पेसिफिकेशन आणि एक सेकंड थिंग आयज मरे एक पेपर कट येयला ओके वायस प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवाचो एग्री जालो म्हणून मिटराक हांव जनरल सेक्रेटरी हे नात्यान सांगता कायद्यान आमची कसलीच मिटींग जावंक ना आमी मिटर अपोज आमकां मिटर नाका म्हणून आमी तामोणकराक फूल सपोर्ट केला नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशनान तामोणकराक फूल सपोर्ट केला आमकां मिटर नाका म्हणून आणि तो जो नोटीस दिला न्हू ताका आमी पूर्णपणे पाठिंबा दिलेलो आहा हे जे पेपर कोट घातला न्हू हांव रविना कडेन कॉन्टॅक्ट केलो रवीन सांगता आपणाक खंयचोच मिडियान कॉल करूंक ना काय करूंक ना डायरेक्ट तेजें हें घातला नांव घालून प्लीज रिक्वेस्ट करता मिडिया कडेन कसले नाका जाल्लेले घालूं नाका म्हाका तेणी तें सांगलां तें हांव तुमकां सांगलें आमचो नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशनाचो फूल पाठिंबा ताका आहा तशेंच गोंयचे सगळे टॅक्सीकार तेज्या कडेन आहात तुमकां जाय जाल्यार हांव पेपर कट व्हॉट्सअप करता खंयच्या टायम्स ऑफ हेजेर येयला तो सामान्य आता उदक सांगतालो की आमकां डिजिटल मिटर नाका पळय जे तामणकार ईच अँड वन पण आमकां ॲप मिटर चलता एप काय वेबसायट म्हणटा तेजें ॲप मिटर म्हटलं हांवें एप मिटर तेजेर मागीर फुडें विचार जातलो पयलीं हें पळय कितें दुखणें आहा न्हू तें पयलें ना ना तेचे पळय आयक सांगता तुमी म्हणटा गोवा मार्क नाका म्हणजे ॲप नाका तेजेर फुडें विचार जातलो पयलीं आमी कितें मागलां तें पयलीं तो विशय वेगळो आहा सेपरेट आहा पूण कितें आहा हें पळय आमी पिडा कितें नाका म्हणून सांगलें न्हू त्यो पिडा पयलीं अक्रॉस द सगळें पासून तयार आहा उलोवपाक पयलीं कळ्ळें तुका आयज काल आमकां खंयसर तेंच्यांनी बसका घेवना तोपर्यंत स्टेज दिवची धमकी आमकां दिवचे न्हू आमच्या आतां तुमी जाल्यार माविनान आपयलें कितें केलें माविनान मागीर कित्याक आफोंक ना न्ही आमकां ताका मातसो प्रश्न करचो तुमी सगळ्या मिडियांनी जेणे करून गोवन रिपोर्टर आहा ताका हां परत ताका हें करचो क्वेश्चन करचो कितें तरी तुमी ताका एकदां आपयलें मागीर आफोंक नाका म्हणून ना पण तुम्ही मागीर हें केला फाटीं तुमी एका टायमार बरोवन अपॉइंटमेंट मागला बरोवन लेटर टायमार म्हाका फुडें आसा मोबीन बरें काम करता बा म्हणून तुमी सांगपी ऑफकोर्स अरे ताका तो अपना भाडान जेन्ना कावंटर केल्लो आमी डिफेन्स करपी कित्याक तो आमचो माय बाप कित्याक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमकांय कळटा बापायच्या आनी चेड्या मदीं ते गैर वयर आसतात न्हू ते तो हें करूं पूण तेणीन आमकां जर आमची तर पळोवपा आसलो जाल्यार तेणी आमकां आफोन व्हरूंक जाय आसलें न्हू पळय बाप्पा आतां क्लियर कट आमी सांगतात आदले कांयच नाका आयज ह्या हेजेर आमी येवन तामोणकराक आमचो फूल सपोर्ट दिल्लो आहा हेज्या फुडें कितें आहा तें तामोणकराक तुमी विचारचें आनी कोणाक विचारचें न्हू ना तुमकां सगळो विचारचें न्हू सगळो फूल आमी हेच ताका दिल्लो आहा फूल पावर आमी पावर ताका आमी ताका दिल्या दिल्लो आहा कितें आहा जें कितें आहा तें तामणकर करतलो तें आमकां आसता जालें म्हणजे दुसरं एक आहा की तुमचे ते पॉलिटायज करता तुमचे थोडे दुसरे जाले हे जाले नो कॉमेंट तेजेर नो कॉमेंट नो पॉलिटिकली आमचें हें ना आमकां फक्त ध्येय आहा हे टॅक्सीच्या धंद्याचेर दिस इज नॉट पॉलिटिकल कशें कहा तर पूण हेजेर म्हाजो कॉमेंट ना ना पण असं त्याने सांगला ना त्याने सांगला कोणी सांगला चेतनान सांगला की आपण वचत जाल्यार आमची प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले अरे वेल एंड गुड कोणाशीन वचून जाता तर तेणी करून दाखोवचें तेणी करून दाखोवचें अरे जालेंच तो न्हू तुम्ही वेलकम करता तो जॉईन झाला पळय ते कोण वेलकम सध्या तरी करिना तेणी काम करूनी सध्या आमी वेलकम कोणाक करचें ना जो पर्यंत काम करिना आतां तामणकराक आमी फूल स्विंग दिल्लो ओपन हँड दिल्लो सध्या तेणी करून दाखोवचें ना रे अरे म्हाका सांग खंयच्या फिल्डार तो ना आनी तो करता म्हणून सांगता हेजेर आतां आमी कितपर आमी हें धरपाचें तुमच्या बरोबर आसलो न्हू आसलो अजूनय बराबर आहा तो ना कोणी सांगला तर अजूनय ना कोणी सांगला टॅक्सीकार तो आमच्या एज अ टॅक्सीकार आमच्या कडेन आसतलो तुमचा विश्वास आहा मरे करतलो म्हणून अरे केल्या उपरांत विश्वास धरतात तें सांगतात तुका आडवे नेम काडना काय रे हय प्रत्येकाची आयडियोलॉजी डिफरंट डिफरंट आसता प्रत्येक डिफरंट पार्टीच्या बट एज टॅक्सी इश्यू आमी वांगडाच घेता आणि एज अ टॅक्सी इश्यू आमी वांगडाच घेतले कित्याक आमचे भितर खुबशे लिडर आहात खुबशे पार्टी डिफरंट पार्टी फॉलो करता आमच्या भितर कांयच वयर ना आमी सगळे एकठांय ना टॅक्सी इश्यूक आमी एकठांय रावन घेतले आनी एकठांय रावन तो घडटले थँक्यू